दीस ब्रेस्तार जानेवारीची 22 तारीख 2024. पहिले वचप सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वचप अध्याय 18 वोळ 7 तावन 9 पर्यंत आणि अध्याय 19 वोळ 1 तावन 7 पर्यंत. फिलिस्तियांक जीवशी मारून दावीद परतून येताना स्त्रियो इस्रायलाच्या सर्व शहरांतल्यो भायर सरल्यो आणि घुमट धरून कांसाळे वाजोवन आणि उल्हासाची बोब मारून गायन करीत आणि नाचत सावल रायाक मेळोंक आयल्यो. त्या स्त्रियांनी नाचून नाचून अशें गायन केलें. सावलान जीवशी मारल्यात आपल्या हजारांक, दाविदान आपल्या 10,000. सावलाक एकदम राग आयलो. हें गायन ताका मानलें ना. ताणें म्हळें, ताणें दाविदाक 10,000 दिले आनी म्हाका फकत 1000. रायपणा शिवाय ताका हेर कितें जाय. त्या दिसातावन सावल दाविदाक मोस्तरे नदरेन पळोवंक पडलो. दाविदाचो जीव काडूंक आपणें केल्लें येवजन सावलान आपल्या पुता जोनाथनाक आनी आपल्या सर्व सेवकांक कळीत केलें. पूण सावलाचो पूत जोनाथन दाविदाचो अदीक मोग करतलो. देखून ताणें दाविदाक म्हळें, म्हजो बापूय सावल तुका जीवशी मारूंक सोदता. फाल्यां सकाळीं 17 घे, एक गुप्त जाग्यार लिपून राव. हांव भायर सरतलों आनी तूं आसलेल्या शेतांत म्हज्या बापायचे बगलेक रावतलो आनी तुजे विशीं ताचे कडेन उलयतलो. म्हाका कांय कळीत जाय जाल्यार हांव तें तुका सांगतलो. जोनाथन आपल्या बापाय कडेन दाविदा विशीं बरें उलयलो आनी ताणें म्हळें, रायान आपल्या सेवका दाविदा विरोध पातक करचें नाका, कित्याक ताणें तुजे विरोध पातक करूंक ना आनी ताची कार्यां तुका उपकारल्यांत. ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना फिलिस्तियाक जिवेशी मारलो आनी सर्वेस्परान सगळ्या इस्रायलाक एक व्हड जैत दिलें. हें तुवेंच पळयलें आनी तुका संतोश भोगलो. तर कसलेंच कारण नासता दाविदाक जीवशी मारून तूं कित्याक पातक करताय आनी निरपराधी रगत वारयताय. सावलान जोनाथनाचें उतर आयकलें आनी सपूत घेवन म्हळें, जिव्या देवाचो सपूत, हांव दाविदाक जीवशी मारचो ना. जोनाथनान दाविदाक आपयलो आनी हें सगळें ताका कळीत केलें. उपरांत जोनाथनान दाविदाक सावलाशी हाडलो आनी दाविदान आदले भाशेन सावलाची सेवा केली. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 56 2-3, 9-10a, 10b-11 आनी 12-13. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच भिरांत म्हाका ना. काकुळट म्हजी कर देवा, मनीस म्हाका गिळोंक उठल्यात आनी दीस रात म्हजेर झगडी मांडटात. वय, सदांच म्हजे दुस्मान म्हजी पाट धरून येतात. अशें म्हज्या साला पाळांक लागलेले जायते आसात. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच भिरांत म्हाका ना. कसलो हांव परदेशी जावन भोंवतां तें तूं जाणाय. म्हजे दुकां तुज्या सामड्याची लांत तुवें भरून दवरलाय. हें सगळें तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसा न्ही वे. तर हांव तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पोळण धांवतात. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच भिरांत म्हाका ना. इतलें हांव जाणां, देव म्हजे सवें आसा. देवाचेर पातयेवन ताचें उतर हांव वाकणटां. सर्वेस्पराचें भासवणें हांव वंदितां. ताचेर हांव पातयेवन जर भियाविणें जियेन तर नर मनशान म्हाका कितें करियत. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच भिरांत म्हाका ना. देवा, आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलां. 3 वासनेचो यज्ञ तुका भेटयलो, कित्याक जियेतल्यांच्या उसवाडांत देवाचें दर्शन हांवें भोगच्याक. म्हजो जीव मरणांतलो तुवें वाटयलोय, म्हजे पांय दंडळ नाशें तुवें सांबाळलोय.
श्लोक देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच भिरांत म्हाका ना. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिफात उजवाडाक हाडलें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 3 वोळ 7 ते 12 पर्यंत. जेजू थंयसो पयसन आपल्या शिसा सांगता गलिलिया सरोवरा कुशीं गेलो आनी एक व्हड लोकांजमो ताच्या फाटल्यान वतलो. गलिलिया, जुदेया, जेरुजलेमा, इदुमेया आनी योर्दान पेले तडितावन, तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड जैत जमो ताचे कृत्याविशयान आयकून ताचे सरशी आयलो. लोकांची खेट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडचणी जावच्याक आपणाक एक मसवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें साबारांक गूण केले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हणून ताच्या आंगार पडटलो. देवसारी ताका पळयले तक्षण ताच्या मुखार सर पडून तुंच देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या तळ्यान बोब घालताले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाय म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मार्क सुवातेकार जेजूच्या मिसावांची एक झळक सारांश रितीन दिता. ही झळक लोकां केंद्रीत जेजूची. हो लोक पिडेस्त आनी गरजेवंत. हांगासर सुवातेकारान व्हड लोकांजमो म्हणलो शब्द 2 फावटी आनी लोकांची खेट म्हणलो शब्द 1 फावटी वापरला. हो लोक ही विशेष वा स्पेशल. तो जेजू फाटल्यान वता, ताका आपटूंक वोद्धाडता. तो लोक ताच्या आंगार पडटा. जेजू एकलोसो मागणें करूंक वताना शिवाय हेर वेळ जेजू लोकां सांगत आसा. जेजूचें चित्रण लोकां शिवाय केल्यार अधुरें जाता. जेजूचे मिसांवी हेंच जावन आसलें. पिडेस्तांक आपटचें, हात दिवन उखलचें, बुजोवचें, गूण करचें, देवसारांक धांवडोवचें आनी शिकोवचें. सर्व कुशीतावन लोक जेजू सरशीं वता आनी बरेपण जोडटा. देव सर्व बरेपणाचें उगम. आमचें जिवीत ताच्या भरवशांनी भरिल्लें आसा. आमी आमकां मेळिल्लीं बेसांवां बरेपणान हेरां तें वांटूंक जेजू आमकां उलो दिता. ह्या जेजूच्या ताळ्याक आमचे कान उघडया आनी आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया.